योकार हांव मनीषा जाधव सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। रद्द केल्लो पेडणेचो झोनिंग प्लॅन, मुख्यमंत्र्याचे घोषणे उपरांत पेडण्यात सेलिब्रेशन, पूण तोंडी सांगून जावचे ना। सोमार मेरेन सरकारान काडचे नोटिफिकेशन, मागला पेडणेकारांनी। दिवचल मुळगावच्या रस्त्याचेर कोयरांच्यो राशी, डोर टू डोर कलेक्शन जावनी चल्ल्यात बुरशेपणा, तिडकलो सरपंच म्हणटा आता कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय। 2021 वर्सा सुमार 21 लाख खर्च करून बांदोड्या आयलो वेट गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट, पूण अजून तो सुरू जालो ना। लोकांक सरकाराकडल्यान नव्या प्लांटाची आस। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। दिवचल मुळगावच्या रस्त्याचेर 5वीचार हरियाळी कमी आणि कोयराच्यो राशी चढ दिश्टी पडटात। डोर टू डोर कोयराचे कलेक्शन जावन लेगीत ही बुरशापणा जाल्ल्यान थळाव्या सरपंचान तिडक उक्तायला। आता कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाई करतले, सरपंचान शिटकावणी दिल्या। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही मोहीम सध्या चालू आसा आणि सरकार आपल्या परीन खूब प्रयत्न करता की गार्बेज जी आसा सगळे कडली ती साफ दवरपाक, म्हणजे खंयसर कोण गार्बेज उडयता ताजेर नियंत्रण दवरपा खातीर। पूण लोकांनी ही जी गार्बेज आसा आणि जे स्वच्छ दवरपाक आपलो वाठार तो सिरियस घेतला अशें दिसना। आमी सध्या मुळगांव दोडामार्ग ह्या बायपासाचेर उबे आसा। आमकां दिसता फाटल्यान सगळे कडेन गार्बेज पसरलेली आसा आणि हातून प्लास्टीक तशेंच फास्ट फुडान जे यूज जाता ते सगळे पडलेले आसा वाटेर। तेका लागून कुत्रे सुद्दां हांगासर येतात आणि ते खाता आणि तो घाण आसा ती रस्त्याच्या मदीं पावता। पूण ही जी समस्या ती सगळेच कडेन आसा। थोडे पंचायत आपल्या परीन काम करतात स्वच्छ दवरपा खातीर जो वाठार आसा रस्त्या कुशीकलो, पूण सगळेच कडेन काय पंचायत पावूं शकना आणि हे गार्बेज अननोन पर्सन उडयतात। त्याचेरूय नियंत्रण दवरपाक जे थळावे सिवीक बॉडी आसा तांकां पंचायत तशेंच म्युनिसिपालिटी तांकां खूब त्रास जाता। पूण हातून जेन्ना आमी आयज मुळगांव आसा ह्या वाठारान हो बायपास पडटा, त्या पंचायतीच्या सरपंचाक जेन्ना आमी संपर्क केलो तेन्ना तेणी सांगलें हे कोण तरी भायले लोक हांगा उडयतात, पूण आमचो ह्या बायपासाचेर एक CCTV घालपाचो प्रस्ताव आसा। तशेंच जे कोण मेळटले गार्बेज उडयतना तांकां 5,000 पर्यंत फायन दिवपाचें आमी थारायलां। हातून दिसता की ते सिरियस आसा ही जी रोड सायड गार्बेज आसा ती क्लीन करपा खातीर, आणि तांचे जे हे आसा तातून जी गार्बेज उडोवपाची जाता ती कमी जावपाक शकता अशें आमकां दिसता। आता कितें प्रोविजन करपाक ठरयला तुमी? आम्ही कशा आम्ही महिन्याक 2दा कलेक्शन करता डोर टू डोर, तरी आसतना तो कचरो जाता आणि असं जाल्या कारणान आम्ही इस्कॉलाच्या भुरग्यांक घेऊन जा आणि आम्ही सगळे मेंबर सगळे पंचायतीचे आम्ही म्हणजे महिन्याक 2 महिन्यान तरी एकदा तो कलेक्शन करता, तरी जाता तो कोयर। आणि आम्ही आता कशें ठरयले आमचे जे CC कॅमेरे आम्ही बसोवपाचे थंय, आणि कितें तरी आम्ही आणि आमकां जो कोयर उडयतना कचरो उडयतना कोण मेळटा ताका आमी 5,000 फायन अशी आमी पयलीं हेच्या पयलीं आमी लोकांक भोंवन सांगलेले गांवान तुमी कचरो थंय उडोवंक नाका, आणि कोण उडयतना मेळ्ळ्यार 5,000 फायन दिले। तरी आमी एक्सक्यूज तांकां दिल्ले, तरी आसतना थंय हे जाता आणि प्रत्येक फावटी आमकां तो आनी तो रोड मेन रोड जाता न्हू, त्या कारणान आमच्या पंचायतीक हे जाता प्रॉब्लेम जाता। कितें प्रत्येक फावटी लोक आमकां म्हणटा बायपास रोडार कचरो कसो, आमी 2 महिन्यान तरी एकदा कचरो काडटा थंयचो, तरी आसतना तो आता गांवांतलो लोक आमी गांवांतल्या लोकांक सांगूंक शकता, भायल्या लोकांक कोण कामाक वयता कोण खंय वयता तेंच्या तो हाडून जर उडयता जाल्यार आमी तांकां सांगूंक शकना न्हू। भायल्या लोकांक नानोड्या दोड्या मार्गार त्या गांवांचो लोक येता तांकां आमी सांगूंक शकना। आमी आमच्या गांवच्या लोकांक सांगता आणि आमचे महिन्याक 2दा कलेक्शन आसता। आता आमी कितें आमी CC कॅमेरा बसोवन जर कितें तरी हे करतले आणि कोण आमकां मेळटा ताका आमी 5,000 फायन दितले। GOA365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खनगावकर आणि ओमकार देशप्रभू।
पेडणेचे लोक सध्या जैताच्या मुडात असतात। झोनिंग प्लॅन रद्द केल्याचे टीसीपी मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी सांगल्या उपरांत पेडण्यात सेलिब्रेशन झाले, पण तोंडी सांगून जावचे ना। सोमार मेरेन सरकारान नोटिफिकेशन काढचे पडटले। हेच सभेत पेडणेकारांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या। भाजप सरकारान पेडण्यात झोनिंग प्लॅन लागू करपाचे यत्न सुरू केले, पण लोकांक काळकात दवरून प्लॅनिंग चलिल्ल्यान लोक खुबळ्ळो। पेडणेच्यो विविध संघटना विरोधात रस्त्यार देवल्यो, सभा बसका सुरू जाल्यो। दिल्लीच्या फुडाऱ्यांच्या पोशांतल्यान गोंय सरकार उदक पियेता अशी टिका जाली। प्रकरण आंगलट येता अशें दिसतकच मंत्री मुख्यमंत्र्यान माघार घेतली। त्या संदर्भात आयज पेडण्या श्रम परिहाराची सभा जाली, पळयात। आमकां स्थानिकांक कॉन्फिडन्स विश्वासात घेवन फुडें वचपाची गरज आसली आनी म्हाका दिसता ह्या डिपार्टमेंटाचे हे सरकारान हे निर्णय घेतलो आनी स्थानिकां वांगडा वचप, सामान्य लोकां वांगडा वचप ह्यो झोनिंग प्लॅन घेवन अंतर गरजेचें अशें तांकां दिसलें आनी तेंच्यांनी आयज हे इमिजिएटली डिसिजनूय घेतले। हांव तेंचो परत एकदां धन्यवाद म्हणटा। पूण सगळ्यांत इम्पॉर्टंट प्रत्येक आम नागरिक बारीक मांद्रे मदत प्रत्येक घरातले जावं जाल्यार पेडणे मदत आसूं जावं पेडणे तालुक्याचे प्रत्येक बारक्यात बारीक घरातल्या प्रत्येक नागरिकाक धन्यवाद म्हणटा। तुम्ही फिजिकली म्हणजे तुम्ही आंदोलनात भायर सरले आसात किंवा भायर न सरता भितरले काळजातल्या तुमकां दिसले आसात की हे आंदोलन योग्य आसा। विश्वजीत प्रताप सिंग राणे माननीय टीसीपी मंत्री हांकां आमी धन्यवाद दिता ह्या सभेच्या माध्यमांतल्यान आनी रिक्वेस्ट करता की बेगीनच्या बेगीन ह्या तेंच्यांनी ओरल व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान आपण हो ड्राफ्ट प्रपोजल रद्द करता पूर्णपणे आणि ताच्या नंतर फुडें पेडणे तालुक्याच्या जनतेक विकास जाय जाल्यार लोकांक फुडें आपण येतलो आणि तुमकां गांव कसो प्लान करतलो। तुमचे ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी ज्यांची घरां आसात ते प्रॉपर्टीज आपण प्राधान्यान पयलीं सेटलमेंट करतलो अशें त्यांनी उतर दिला। आमी खरोखरच तेजें अभिनंदन करता आणि ताका रिक्वेस्ट करता बेगीनच्या बेगीन तेणी एक नोटिफिकेशन काडप गरजेचें आसा। ओरली सांगलें म्हणून जायना, ऑन पेपर ऑन रेकॉर्ड नोटिफाईड नोटिफिकेशन येवप गरजेचें आसा आणि ते नोटिफिकेशन तेणी सोमार पर्यंत काडपाचें। हांव सरकाराकडे विनंती करता की ते नोटिफिकेशन सोमार पर्यंत येतले अशें आमी पेडणे बचाव अभियानाच्या वतीन आशा बाळगता। पुढे दाखवून द्या, उत्तरांनी दाखवून दिला, रस्त्यावर जाऊन आम्ही उत्तरांनी दाखवून दिला। आज टीसीपी मिनिस्टरांक कोणीतरी माघार घेवची पडली। मांद्रे पेडणेचो लोक, हरमतचो लोक, केरीचो लोक, सबंध पेडणे तालुक्याचो लोक आपल्या शब्दांनी जर सरकाराचे हे अन्याय सरकाराक फाटी घेवपाक लायला तर हेच्या फुडें हांव सरकाराक सांगूंक सोदता असली कितें डिसिजनां घेता ती 10 फावटी विचार करून घेवची। प्लॅनाचेर लागना जाल्यार तुजे आमचे कांय श्रीमंत करचे ना। त्यो जमनीक ते घेतल्या पण आमकां आनी धाडोना तेका हांव तुमच्या उपकार मागतां। आयज जी धाडोवकारान जे पयलीं पावल उचलले ते खरें आमच्या फायद्याचे। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार, पळया फुडल्यो खबरो। सरकारान खोटलोभर प्रकल्पाचे उक्तावण केला, पूण ते पुरायेन वापरात आयिल्ले दिश्टी पडनात। 2021 वर्सा सुमार 21 लाख खर्च करून बांदोडा ओलो कोयर उपचार प्लांट घातलो, पूण अजून तो सुरू जावंक ना। शुक्रारा सरपंचान ह्या प्लांटाची पळोवणी केली। हो प्लांट सुरू करपाक पैशांचो उणाव आसा अशें सरपंचाचें म्हणणें। जाल्यार 2-3 वॉर्डा खातीर हो प्लांट ह्या म्हयन्या भितर सुरू जातलो अशें उतर सरपंचान दिल्ल्याचे आदोगाद सुरेल तिळवेन सांगले। तशेंच असलो आनीक एक व्हड प्लांट घालपाक जागो मेळोवन दिवपाची मागणी थळावो आमदार सुदीन ढवळेकारा कडेन केल्या खंय, पळयात पुराय बातमी। 2021 जे प्लांट चालू जावपाचो काही कित्याक कारणान तो स्थगित उरलो, कारण काही तेजे प्रॉपर हे जाल्ले ना, जे वर्क ऑर्डर जाय किंवा टेंडर काडपाचो जाल्लो ना त्या टायमार। इन बिटवीन जेन्ना हांवें पंचायतीक ताबो घेतलो आनी तेजेर आमचे बॉडीचे डिसिजन जालें की जाता तितले बेगीन वेट गार्बेज आमी कलेक्ट करची
वेट गार्बेज कलेक्ट करतना सगळ्यांत पयलो आमकां तेजो एप्रुवल हाडचें पडटा. तो 15 फायनान्स कमिशन आसा तितूंतलो, कारण पंचायत फंड आमी मोडूंक शकना. गेली 4 ते 5 वर्सां म्हाजी म्हायती प्रमाणे गार्बेजी खातीर कांय फंड्स येना. जेन्ना बॉडीन डिसिजन घेतलें की आमी टेंडर प्रोसिजर तो करचो, तो प्लांट हो चालू करपाक आमकां फंड्स जाय, ते 15 फायनान्सांतल्यान आमी ताका एप्रुवल हाडलें. जवळ जवळ तेजे 5 लाख आसा, म्हयन्याक जवळ जवळ 50-60 हजाराचो खर्च आसा. आतां फाटल्याच 2 दिसां पयलो आमची मिटींग जाली, खास करून गार्बेज कमिटीक आपयले आनी आमी तेजेर डिसिजन घेतलें की आमी वेट चालू करचो. वेट चालू करचे पयलो हांवें तांकां सगळे एक्सपर्टाक आपयलो आनी मातशें आमकां टॅक्निकली मातशी बाजू सांगच्यो. तेणी कांय आमकां म्हायती दिली. त्याच बरोबर आमी तेकाय सांगलें की आमी वर्क ऑर्डर दिवचे पयलू तूं एटलीस्ट डेमॉन्स्ट्रेशन चालू कर. फूल पंचायती खातीर आमी हो सद्या चालू करपाना, बट 1 जावं 2-3 वार्ड आमी पयलीं घेतले, जेणे करून आमकांय कळटलें की आमी खंय शॉर्टफॉल पडटा काय म्हणून, आनी कितें आमकां करपा जाय, मॅनपावर घालपा जाय. जाल्यार ह्या तरेन आज ताजेर विचार जाला. हो प्लांट जो आसा पळय, जो क्लोज बाय पंचायतान लोकांची एरियेक आसा, हो सुटेबल आसा थंय? आमी ते बीन ताका विचारलें की हेजे खातीर स्मेल येवपाना न्ही काय म्हणून. सो मागीर ताणें सांगलें की एक ते केमिकल घालता, जेन्ना ते स्ट्रेडिंग करता तेन्ना ते एक केमिकल घालता, ते केमिकलान तो वास येना, आनी ते केमिकल जर सारके पडत जाल्यार वास येवपाची मात्तूय शक्यता ना. फक्त एकूच तेणें भंय उक्तायला की जर तर 2-3 दिसाचो पयलींचो कचरो जर आयलो जाल्यार ताका पयलींच्यानूच वास येतलो आनी ते केमिकल मातशें एक्स्ट्रा घालचें पडटलें. सो ती जतनाय आमकां घेवची पडटली आनी त्या प्रमाणें आमकां एवरी डे कचरो कलेक्ट करचो पडटलो. हें एक तेणें आमकां सांगलां. आनी तुमी म्हणटाले तशें की 2 वर्सां 3 वर्सां पयलीं 2 वर्सां पयलीं हो प्लांट इनॉग्रेट जाल्लो, पूण आजून ऑपरेशनल जावं नाशिल्लो. पूण आतांच्या पंचायतीन ताचे फुडाकार घेतला. पूण उरलेले जर आमी मागीर जर हें करता, वाड घेता, जाल्यार आमकां हेज्या व्हडलो जागो जाय पडटलो, जंय आमी आनी असले 3-4 प्लांट घालपाक पडटले. त्या खातीर आमकां जागो जाय. आनी जे लोकल MLA आमचे सुदीनबाब दवळकार आसा, तांच्यांनी मातसो फुडाकार घेवन आमकां खंय तरी जागो उपलब्ध करून दिवचो, जंय आमी आमची एक इंडिपेंडंट MRF शेड घालतले. थंय कंपोस्ट युनिटूय बीन येतलो, थंय बेलिंग मशिनूय येतलें, आनी फुडाराचो आनी एक 10 वर्साचो मुखावयलो विचार करून आमी ती शेड उबारपाक जाय. आनी त्या खातीर एन्नाच्यानूच आमी जागो हो सिलेक्ट करपाक जाय. व्हडले आमी 1000 किलो 2000 किलोचो प्लांट आमचो न्ही तो. आमचो प्लांट असो लिमिटेड जी खरीच गरज आसा कोणाक वेट गार्बेज कलेक्ट करपाची, तेंची गार्बेज कलेक्ट करून तेजेर सोक्षमोग सारको लावपाचो. हेका सगळ्यांच्यानी इम्पॉर्टंट आसा प्लॅनिंग. हे सरपंचान आनी बॉडीन करपाक जाय. ते जर केले जाल्यार सक्सेसफूल 100% जावपाक जाय. बाकीच्यो खूब पंचायती आसा ज्यो सक्सेसफूल आहा गार्बेज कलेक्ट करपाक, आनी जर 500 किलो जर गार्बेज कलेक्शन करून जर ती हें करपाक सॉर्ट आउट करपाक जर शकना जाल्यार आनी काय उलोवन फायदो ना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. खुनी इलाका, भूलभुलैया, सुनसान जंगल, यू-टर्न अशा नावांच्या पिक्चराक लोकेशन दाखोवपाक एक योग्य रस्तो आसा. नेतुर्ले सावन गांव डोंगरे वचपी आमेघाट. घाटार कितें ना, नागावरी वळवळपी मोडणां आसात, वलताचेर खड्डे पडल्यात, दोनूय वटेन झिळी आनी झोपां वाडल्यात. एपा वयल्यान कागाळ नोंदयतले जाल्यार रेंजय मेळपाक खुस्तार. पळयात देविदास गांवकारान दाखयलो भकास मार्ग. जशें आमी काणकोणांतल्यान मडगांवच्या दिशेन वयता त्या देवळाचेर जसो करमल घाट लागता, तशाच पद्दतीन काणकोण तालुक्यांतल्या गांवडोंगरी पंचायती कडेन साकून जेन्ना आमी सांग्यार वयता त्या देवळाचेर आमकां आंब्याचो घाट लागता. आनी ह्या आंब्याच्या घाटाचो रस्तो जवळ जवळ 5 ते 6 मिटर इतलो रुंद आसा. पूण दुर्दैव अशें की ह्या दोनूय वाटेन रस्त्याच्या इतली झाडां वाडला, ताका लागून हो रस्तो जवळ जवळ 1.5 ते 2 मिटर ह्या झाडांनीच पुरवला आनी रस्तो जो आसा सारको आतां नॅरो सिच्युएशनाचो जाला. ह्या रस्त्यान जेन्ना एखादी बस वयता किंवा पिकअप त्याच बरोबर किंवा टिप्पर येता त्या देवळाचेर फुडल्यान जरी मोटरसायकलीन जरी आयलो त्या देवळाचेर सायड दिवपाक मेळना. आनी बाय फोर्सान जरी सायड दिवपा खातीर जर मातशी गाडी जर भायर घेतली आनी ती जर रस्त्याच्या भायर गेली जाल्यार ह्या घाटा वयल्यान सकल पडून मोठो अनर्थ जावपाची शक्यता आसा.
त्याच बरोबर गावडोंगरी पंचायतीकडे साकून भार्स तुडल हांगासर जो रस्तो प्लॅन आसा म्हणजेच या आम्या घाटाच्या मुळाचो रस्तो आसा या रस्त्याचेर कांय कडेन मोठे मोठे खड्डे पडलेले आसा. जेन्ना जेन्ना पावस पडटा हे खड्डे उदकान सारखे भरता आणि खड्डो आसा हाजे कोणाकच नामो निशान कळना आणि ताका लागून ह्या खड्ड्यांनी आता अपघात जावपाक लागल्यात. खास करून जे लोक टुरिस्ट म्हणून येतात ते लोक हांगासरल्या फामाद आशिल्ल्या बामणबुडो ह्या वॉटरफॉलाचेर वयतात. त्या वेळाचेर कांय लोक स्पिडीने गाडी चलयतात आणि अशा वेळार हो रस्तो सामकोच धोकादायक आसा. काणकोणच्या PWD डिपार्टमेंटान ह्या भागाकडेन गंभीर्यान लक्ष देऊन हे खड्डे बुजोवचे आणि त्याच बरोबर ह्या घाटाच्या दोन्ही बाजून जी वाडिल्ली झाडां आसा ती निवळ करून हो रस्तो मेकळीक करची अशी हांगासरल्या लोकांची मागणी आसा. सर ह्या रस्त्याची कितें जाता आमकां फक्त ह्या बरो रस्तो रूंद आहा पूण त्या रस्त्याक रुंदी करून म्हळ्यार कोणी सुकाळपा म्हणटा तो कोणूच येना पण तेजेर कोणूच गव्हर्मेंट एक्शनूच घेयना म्हणून ताका लागून हो चड बेजार जाता. आमी डेली वचपा येवपा नेतुर्ले वचप गावडोंगरी येवप नेतुर्लेचे लोक गावडोंगरी येता आमी गावडोंगरी नेतुर्ले वयता म्हणून ते कोणूच लक्ष लायना म्हणून तो आमकां प्रॉब्लेम जाता. सुकाळलो जाल्यार कांय टेन्शन नासलें. अशें कितलो रूंद सुमार रस्तो जवळ जवळ 6 मिटर सुमार रूंद आहा रस्तो. पूण आता हे झाडे येयल्ल्यान कितलो कमी जाला? झाडे येयल्ल्यान हो 4 मिटर सुद्दां आसपाक कमी आसतलो अशें म्हाका दिसता. व्हडली गाडी येयल्यार बी प्रॉब्लेम जाता. व्हडली गाडी येयली जाल्यार सामकी उबरावून तुका मोटरसायकली उबरावून भायर काडची पडटा नाल्यार जायना. झाडां लागता आंगाक दोळ्यां बसता गाडये लागता सगळ्याक प्रॉब्लेम जाता. हो रस्तो विकासाक गती मेळोवन दिवपाक शकता पूण PWD खात्याक तशें दिसना आसतलें. रस्त्याक लागून गांवांतली अर्थवेवस्थेचेर कसो परिणाम जाला तेवूय सांगता संतोष वेळीप. ऐकात. रस्त्याचे म्हळ्यार फण आसा हें भारसावाकून समज गावडोंगरी गेलो न्हू कमीत म्हळ्यार 50 फण आसतले ते फण अजून पुरयला कोणीन आनी ते कोणी लक्षांत घेतला. एकदां निलेश काब्रालान सांगलें जे गोंयांत फण आसा ते सगळे पुरयता म्हणून ते अजून पुरयले ना. उदक पडलें की ते फण भरता आनी लोक तितून पडटा. तो एक वॉटरफॉल आहा न्हू बामणबुडो थिंगा लोक येवपाचे वचपाचे खूब लोक येता. नेत्रावळीच्यान ह्या सायडी येता. शेनवार बाजार आसता त्या बाजाराक खूब लोक येता आनी हेका लागून हो प्रॉब्लेम जाता. कित्याक प्रॉब्लेम जाता ह्या झाडां लागून प्रॉब्लेम जाता. आतां हें सुकाळ जायत कमीत म्हळ्यार 2 वर्सां जालीं अजून कोणूच तेजेर लक्ष दिना. पंच दिना सरपंच दिना हे कोणूच लक्ष दिना आनी त्या टायमाचेर लोकांलो अपघात जावपाक शकता. कित्याक रोडा लागून आज सगळीं झाडां ती आसा ती रोडाचेर येयली आहा. रोडाचेर येवन ती ताका लागून हो एक्सिडंट जावपाक शकता. 2 गाडयो येयल्यो 2 गाडयो सुटपाक चान्स ना. खंय तरी एकट्यान सायडीन घालचीच पडली दुसरी सायडीन घेतरी ती पडपाक शकता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सेंट अँथनी क्लबान बाणावलेच्या दाणो खेळा मळार जाल्ले GFA 3रे डिव्हिजन लीग मॅचीत दाणो बॉयज क्लबाचेर 3-2 असो स्कोर करून जैत मेळयले. बाणावलेच्या दाणो खेळा मळार ही सर्त बरीच रंगली. आदित्य पाटील, शाबाज शेख, शॉन थर्ड ताजी, जॉर्ज फर्नांडीस आणि विकी कार्दोजो हांणी गोल केले. सेंट अँथनी क्लबाच्या जोसान 86व्या मिनटाक आघाडी मेळयली पूण दांडो बॉयज क्लबान फकत 2 मिनटां उपरांत जाप दिली. 90व्या मिनटाक विकी कार्दोजो जैतिवंत गोल करून हिरो ऑफ द डे म्हूण मुखार आयलो. पळयात रोमांचक डावपेच.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, नितीक्षा गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. 17 तारखेमेरेन गडगडाच्या सांगातान पावस घालून घेवपाची शक्यताय आसा. अरबी दर्या लागच्या वाठारात उण्या दाबाचो प्रभाव दिसून येतलो. जोगलावणी आनी वेगवान वाऱ्याक घेवन पावस येवपाची शक्यताय आसा. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. शुक्रार आनी शेनवारा राज्यात व्हड प्रमाणात पावस पडलो. शेनवारा एकसुरे सुवातेर गडगड जालो. आयतारा पावस हजेरी लायतलो अशें दिसता. गडगड आनी विजूय पडूं येता. वारोय सांगात दितलो. सकाळी धुकेय पडटले. आयतारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. 17 तारखेमेरेन पावस आनी गडगडाची शक्यताय. आयतारा सकाळी पडूं येता धुके. आयतारचे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.